आज हांवें चार्ज घेतला गोवा स्टेट मायनॉरिटीज फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एज अ डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर. आणि आज चार्ज म्हज्या हातीन आमचो मॅनेजिंग डायरेक्टर हे कॉर्पोरेशनाचो बाब अजित पंचवाडकार हे कॉर्पोरेशनाचो MD आसा. तशेंच हे कॉर्पोरेशनाचे असिस्टंट मॅनेजर डायरेक्टर मॅडम पूनम देसाय. आणि आमचे बरोबर आसात आमचे एक डायरेक्टर आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले मॅडम दिवना करगांवकार. आणि हे आनीकूय 7-8 जण डायरेक्टर आसात तितून. हांव पयले सुवातेर देवाक आर्गां दितां, सायबिणीक आर्गां दितां, कित्याक सरकारान म्हजेर आमचे BJP सरकार आसा, चीफ मिनिस्टर आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत, हेणे म्हजेर विश्वास दवरलो आनी हे म्हजेर कॉर्पोरेशन हे म्हाका ताणें दिल्लें आसा. बट जे आमचे मिनिस्टर आसात, कन्सर्न मिनिस्टर डायरेक्टर ऑफ कन्सर्न मिनिस्टर सोशल वेलफेअराचे सर सुभाष फळदेसाय, ताणें त्याच्या डिपार्टमेंटाचें हें कॉर्पोरेशन येता चीफ मिनिस्टरान ताका सांगून हें कॉर्पोरेशन म्हाका फावो केल्लें आसा. मुस्लीम कम्युनिटी आनी सीख बुद्धिस्ट पार्सीस हें कॉर्पोरेशन ह्या लोकांक चडशें बेनिफीट दिवपाक हें सेंट्रल ही स्पॉन्सर स्कीम आसा. आनी म्हाका कडेन जाता तितले भाशेन हांव आमच्या आख्ख्या गोंय सरकार गोंयच्या लोकांक हितून आतां बाजेट म्हाका दिसता अरावंड 50 लॅक्स आमी कडेन आसा. आमी 1 CR आसा, पूण आमी जाता तितले भाशेन चीफ मिनिस्टरा कडेन उलयलां, पार्टी कडेन उलयलां आनी मिनिस्टरा कडेन हांव कन्सर्न उलयलां. सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम आसा, जाता तितले आमकां फंड्स हाडपाक जे सेंट्रल मिनिस्टर आसात, युनियन मिनिस्टर आसात, तेम कडेन आमी वयतले, हांवूय वयतलो आनी थिंगच्यान आमकां कितें तरी कितलो फंड्स मेवता, मॅक्झिमम फंड्स मेवता ते भाशेन आमी गोंयकारांक युटिलायज करपाक हांव वावुरतलो. इतले आमकां गोंयकारांक आमी फंड्स युटिलायज करपाक जावं बेनिफिट्स दिवपाक जाय. जे चडशे बेनिफिट्स म्हाका दिसता चडशे हांव जाणा ते भाशेन सांग हे स्किमीन हांव वाचतालो ते भाशेन खंयचेय बिझनेस करपाक, कसलेय बिझनेस करपाक कोणूय फुडें सरता जाल्यार खंयचेय कम्युनिटी जावं मायनॉरिटी जे आमचे क्रिश्चन कम्युनिटी, मुस्लीम कम्युनिटी हे खंयचेय भुरगे भितर फुडें सरता जाल्यार वुमन्स एड्युकेशनली लोन आसा, ताका बिझनेसूय लोन आसा हे स्किमीन. आनीक फुडें सरपाक आमी सगळे आमचे सगळे मतदारसंघात आमी कॅम्प घेतले. कॅम्पूच गेले जाल्यार ही स्कीम फुडें आमकां युटिलायज करपाक मेवतली. एप्लाय केले टर्म लोन स्कीम जी आतांचे यंग जनरेशन तांकां जॉबाचे प्रॉब्लेम्स आसा. प्रत्येकाक कितें गव्हर्मेंट जॉब ना जाल्यार प्रायवेट जॉब मेळपाक तितलें इजी ना. म्हणटकीर आमी ही स्कीम फॉर सेल्फ स्टार्टअप, म्हणजे तुमी जर कितें बिझनेस करपाक सोदता ताच्या खातीर ही स्कीम आसा. एंड मॅक्सिमम हाजेर 5 लाख रुपया लोन मेळटा. जाल्यार ह्या स्किमीचो आतांचे जनरेशन यंग जनरेशना खातीर त्यांनी स्मॉल टायम बिझनेस स्टार्ट करपा खातीर स्कीम आसा. फॉर एग्जाम्पल बेकरी म्हणा, नाजाल्यार पार्लर, देन स्मॉल बुटीक, इवन इन एग्रीकल्चर सेक्टर लायफ स्टॉक दवरपा खातीर, नाजाल्यार ऑर्गेनीक फार्मिंग करपा खातीर ही आमी युजली स्किमीचो उपयोग आजचे जनरेशन करूं शकता.